सगळ्यांक येवकार आयज आमी येयल्ले पणजे आनी आमचें एक बारीक काम आशिल्लें तें काम सद्याक जावना. सो सद्याक आमी हांगा ते भोंवपाक गेल्या. सो आयज वेदर बरें आसा सो बरें हांगा भोंवपाक मेळटा पळयता. सो आमचे वांगडा आसा प्रितेश नायक आनी तुमी व्ह्यू पळोवपाक शकता पणजेचो काय बरो. सो हो आमचो गोंयचो व्ह्यू काय बरो सोबीत सुंदर बरो म्हणटा पळय आमचे तो व्ह्यू. आमी सद्याक हांगा येयल्या भोंवपाक. थोड्या टायमान आमी भायर सरतले. तशेंच तुमकां हांगा जाय तितले शेवणी पळोवपाक मेळटा. शेवणी वयर सद्याक तरी हो व्ह्यू आहा तो एकदम बरो आसा. मागीर फुडें कितें वाट लागत तें सांगूंक शकना. पण सद्याक म्हाका दिसता सांजेच्या टायमार बी चलपाक कमी येतलो जाल्यार हो व्ह्यू तुमकां एकदम बरो आसा. तुमी हांगा पणजे विजीट करपाक शकता. आनी कशें दिसलें तुका आयज हांगा येवन? क्लायमेट बरें आसा. सांजण्यामध्ये 4 उपरांत जरा पण हे आसता पावस पडलो टुरिस्ट भोंवता. थोडेच आमी रिल्स आनी फोटोज बी काडल्या. सो प्रितेश नायक पेज तुमी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करा. 500 सबस्क्रायबर आसले 1,500 सबस्क्रायबर आसले 1000 जाल्ले. तुमचे सो आमचे रील बीन सगळे काडून जाले आनी एडिट बीन आमी रोखडेच केले आनी आमी ते रील अपलोड केल्ले आसा. सद्याक 46 व्ह्यू आसा. सो आतां आमी वयता घरा. सो नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां मेळटा. देव बरें करूं.